जश्यो जश्यो वेंचणुको लागीं पावल्यात भाजप सरकार तरणाट्यांक सरकारी नोकऱ्यांचे बुजगावणे दाखोवपाक लागला. सरकारांतले मंत्री तरणाट्यांक नोकरी दिवपाच्या नांवान धमकायता अशें आम आदमी पक्षाचें म्हणणें आसा. RDX खातीर पणजेच्यान विशाल साळगांवकर. बीजेपी सरकाराक दर पावलाक आपले फेलियर दिसपाक लागला. जनते खातीर कांयच ते करपाक पावना. वेलफेअर स्कीम सारक्यो दिवपाक पावना. हे सगळें उक्ताडा तेंचे पित्त येवपाक लागला आनी त्या खातीर आतां जिल्हा पंचायतीची वेंचणूक लागीं येता तशी बीजेपी हे सरकारी नोकरेचे बुजगावणे घेवन आतां फुडें सरला आनी त्या खातीर ते 10,000 नोकऱ्यो सरकारी नोकऱ्यो हे थेट खात्यांतल्यान भरून घेतले म्हणून. सीएमान हे सांगले की 10,000 नोकऱ्यो वेगवेगळ्या खात्यांनी उपलब्ध आसा म्हणून सध्या आनी त्यो भरपाची बीन गरज ताकतिकेन आसा. म्हाका आमच्या माननीय सीएमाक हे सुचोवपा जाय की ह्यो 10,000 नोकऱ्यो तुम्ही पळय ज्यो म्हणटा वेगवेगळ्या खात्यांनी आसा आनी दुसरे वटेन तुम्ही म्हणटा की गोवा स्टेट सिलेक्शन कमिटी ओव्हरलोडेड आसा, जाल्यार ह्या 10,000तल्यो पयली 50 तरी नोकऱ्यो ह्या स्टेट सिलेक्शन कमिटीनूच तुम्ही घेया. जे खाते स्वतः रिक्रूट करपाक सिलेक्शन प्रोसेस करपा खातीर आसा तेच ओव्हरलोडेड म्हणून आसा तुम्ही म्हणटा आनी 10,000 नोकऱ्यो तुम्ही दुसऱ्या खात्यांनी घेतले. हेचो फायदो कितें? म्हणजेच गोंयकारांक आमचे जे प्रामाणीक भुरगे आसा जांचे कडेन कापस्ताद आसा हे जॉब्स ह्यो नोकऱ्यो घेवपाची, त्या भुरग्यांक जे खरे लायकीचे आसा ह्या नोकऱ्यांक त्या भुरग्यांक डावलून सायडीन दवरून कुशीक दवरून सरकार आपल्या बीजेपी कार्यकर्त्यांक ह्यो नोकऱ्यो दिवपाक पळयता. ना जाल्यार गोंयच्या तरणाट्यांक भंय घालपाक सोदता की तुम्ही जर बीजेपीच्या विरुद्ध काम केलें जाल्यार ह्यो नोकऱ्यो तुमकां मेळपाक ना. कारण जे भुरगे आमच्या वांगडा वावुरतात त्याच भुरग्यांक आमी जॉब दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी संदी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी जिल्हा परिषद इलेक्शनाक पयलीं जायरात दिवपाची शक्यता आसा, नाजाल्यार ताबडतोब तेच्या उपरांत जायरात दिवपाची शक्यता आसा. आनी मुख्यमंत्री कडेन आमी चर्चा केली आसा. आनी जे भुरगे बरे वावुरतात ते भुरगे वयर सरतले. हे जे उडणटपू भुरगे करतात तांकां कांयच नोकऱ्यो बिकऱ्यो आमचे कडल्यान आमी तरी प्रयत्न करचे ना. आनी अशें धमकोवन तुम्ही जर पक्षाच्या विरोधान आपल्या विरोधान काम करीत जाल्यार तुमकां ह्यो नोकऱ्यो मेळपाक ना. आनी जे पक्षा खातीर काम करतले आनी जे उडणटप्पू हो शब्द वापरला हे भुरगे आसपाना तांकांच ह्यो नोकऱ्यो आमी दिवपाक प्रयत्न करतले अशें विश्वजीत राणे हे आमचे मंत्री गोंय सरकारांतले कॅबिनेटांतले म्हणटा. म्हणजेच आमकां कळटा की ह्यो नोकऱ्यो जेन्ना दिता तेन्ना पारदर्शकता ना, ट्रान्सपरन्सी ना आनी हे मंत्री आपल्याक जाय ताकाच ह्यो नोकऱ्यो दिता. These people, whether it is from engineer to peon, they don't know A to Z about that job and those jobs are given to them. This is nothing but a ruse, a joke of the public and joke of the youth who are looking for jobs now. Everybody has to leave. आणि मागीर सांगता आमी लंडनाक वता आमचे भुरगे आणि UK वता आणि मुंबई वता आणि दिल्ली वता. कित्याक वचचे ना? Why won't they go? They have to go because there is no space for people with merit here, including BJP कार्यकर्ता.